चिखले तशेंच सांकवाळ दर्यांतले ना नपय जावपी विंडो पॅन ऑयस्टर म्हळ्यार करपांचें संरक्षण करपाची खर गरज आसा अशें मत NIOचो आदलो वैज्ञानीक बबन इंगोळे हांणी ह्या थळाची पळोवणी केल्या उपरांत उक्तायलें। शेनवाराक चिखले दर्यान व्हडा प्रमाणात मेळपी करपां काडपाक लोकांनी केल्ली गर्दी पळोवन बायो क्रुसेडर्साचो वांगडी सिरिल फर्नांडिसान आक्षेप हाडिल्लो। जैव विविधतायेचो सांबाळ करपा खातीर ह्या करपांचें संरक्षण करात अशें आव्हान लेगीत सिरिल फर्नांडिसान ह्या वेळार केलें। की सगळ्यांनी आमचे चिखलेच्या बागान पळय एक्सप्लॉयट अटॅक पळय जाले की एसॉल्ट कशें म्हणून जाता ह्या वाठाराचेर जे पळय लोक आतां येवन आमचे विंडो पेन ऑयस्टर ज्यो ब्रीड जाता ते काडूं लागल्या। हांव आयज चड हॅप्पी की डॉक्टर बबान इंगोले आमचे मदें आयज येयला। हो एक सायंटिस्ट जाणें आमचे वांगडा ह्या विंडो पेन ऑयस्टर्साचेर भरपूर स्टडी केल्ली आहा आनी आमकां गायड करीता लास्ट 10-20 वर्सांक। आमी परत एकदां रिटेरेट करता की जशें आज तेणें सांगलां ही हो जाग्यार आयज हें बीं किल्लो आतां 10-12 वर्सां उपरांत प्लीज आमकां हेल्प करा हें बीं जीव जावपाक आनी जिवारसून एक सारकी बॉडी जावन बिल्डअप जावपाक। बीं हें काडली जाल्यार हें परत तेच आमी रिटर्न पळय आहले तेच पोजिशनार पावतले। लेट दीस थिंग नेचर्स गिफ्ट गेट रिवायव्ड प्रॉपरली। आयज हांगाच न्हू चिखलेत न्हू इवन सांकवाळ विंडो पेन ऑयस्टर्स परत जिती जावपा लागल्या। सो आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय आनी हें आमचें एक दायज आमकां निसर्गान फुकट दिल्लें दायज हें आमचें गोंयकारपणाचें। सो हें तर आमी सांबाळपानाय जाल्यार आनी आमी गोंयकारपण म्हणून फायदो ना आमी गोंयकार हो गोंयकारपण राखताय म्हूण। Window pan is very important because there are very few sites are left in India, and Goa is luckily to have West Coast. We have very few sites, and Goa we are luckily to have it because window pan is very sensitive, and it also is very close to the sister species of the pearl oyster. These also have pearls. If you ask these people, if they open 100 shells, at least 5 of them they will have natural pearls, and those natural pearls are medicinally very important. They are used in Chinese medicine, and earlier even in Indian medicine, traditional medicine, they were used. So that is one thing. Eating, of course, meat is very healthy, quite high protein content is there in that. But importantly, they make a habitat for other organisms. So it becomes a house for others also. They also live it, allow other also to live it, and it becomes the colony. So therefore, if you allow them to remove it, you are destroying the house also, and you are not allowing others also to come in. So that is important.